स्पीकर सर, सगळ्यांक खबर आहा की एपाट पावस लेट येयल्लो आनी वी वर नॉट प्रिपेर्ड, कित्याक डॅमाची परिस्थिती इतली लो गेली स्पीकर सर की इफ वी सी ऑन द 21st of June पंचवडी जे डॅम आहा ते 2.5% लेवल जालें आनी ऑन 26th of June जेन्ना पावस कमेस जालो तेन्ना पासून अंजुनेन जे डॅम आहा ते 2.6% आशिल्लें. सो स्पीकर सर, I want to know first thing very specific. Same situation next year repeat जावपाचे chance आसा म्हणून सायंटिस्टांनी दिल्ले आसा. What are we doing for this monsoon to ensure we preserve water additionally to the existing storage? Existing storage जी capacity आहा आमचे सगळे सातूय डॅमांनी ताजी भायर हे पावटीचो पास additional store करपाक, so that our dams do not go to those levels if the monsoon does not come by the end of June. What is the plan for this year monsoon to ensure that we have additional storage in Goa? Speaker sir, it's a very nice question because water is such a commodity. I would say त्याचं वालोर करपाक जायना आनी जात तितलें उदक आमी सांबाळपाक पळोवपाक जाय. आनी त्या नजरेन वन्स बिटन ट्वायस शाय म्हणटा तशें आमकां हे जून म्हयन्याक कळ्ळें की मॉन्सून जो आसा पळय न्ही गोंयकारांचो सारको ठरिल्लो मॉन्सून सादारणसो फर्स्ट वीक ऑफ जून किंवा लास्ट वीक ऑफ मे सामकी ठरिल्लें फाटले जवळ जवळ 30-40 वर्सांक. फॉर द फर्स्ट टायम पयलीच खेपेक आमचो मॉन्सून जो आसा पळय न्ही तो सादारणसो 20 तारखे नंतर आयला इन द मंथ ऑफ जून. आनी त्यामुळे आमचे 2 डॅम्स जे आसात पळय न्ही पंचवाडी डॅम, मैसाळ डॅम आणि अंजुना डॅम हे 2 डॅम आमचे ऑलमोस्ट ड्राय झाले. आणि त्यामुळे हांव जे विचारलां तुमी की मुखार कशें कितें काय म्हणून, येस अशेच पद्दतीन समजा मुखारी मॉन्सून जर मुखार गेलो जून म्हयन्याक जुलय म्हयन्याक गेलो जर जायत दिसा आमी प्रोविजन करून पळयतात की आमचे स्टोरेज जे आसा पळय न्ही तो मेंटेन इंटॅक्ट. तातूंत एक पयलो उपाय म्हटल्यार जो करपाक थारायला तो म्हटल्यार रिचार्जिंग द डॅम्स अगेन कंटिन्युअसली आफ्टर सप्टेंबर. ज्या दिसाक ओवरफ्लो स्टॉप जातलो ना, फॉर एग्जाम्पल yesterday evening पंचवाडी डॅम इज ओवरफ्लोईंग, maybe by tomorrow evening your Maisal dam also, not Maisal, your Salavli dam also will overflow. फक्त अंजुने डॅम जो आसा पळय न्ही ताका सादारणशे आनी एक 15 दीस लागतले टू कम टू द लेवल मॅक्सिमम लेवल. आता हे डॅम जे आसात ओवरफ्लो जे जातात that situation continues up to September, sometimes October. सो आमी थारायल्लें आसा की सप्टेंबरात जेन्ना हे डॅम लेवल सारकें फायनल आसतलें आनी ओवरफ्लो स्टॉप जातलो त्या वेळार सी वॉट वी हॅव ऑब्जर्व इन द लास्ट 1 year की देर इज लॉट ऑफ सीपेज फ्रॉम द कॅनल्स दोन्ही सायडींनी. सो वी आर गोइंग टू टॅप दॅट सीपेज अँड पॉसिबली ट्राय टू रिचार्ज द डॅम. जेणे करून आमी दिसाक जे 100 mld किंवा 200 mld डॅमांतल्यान उदक काडटात फॉर ड्रिंकींग पर्पज ऑर फॉर इरिगेशन पर्पज, वी आर गोइंग टू पॉसिबली ट्राय टू रिकूप इट पॉसिबली विथ दीस वॉटर. जी सिपेज जावन कॅनलांतल्यान ह्या लेफ्ट आनी रायट बँक कॅनल्स डॅमांतली सिपेज न्ही, डॅमांतली सिपेज न्ही, डॅमा सीपेज. You are talking about, speaker sir. Yeah. Minister is talking about the seepage from Anjunen Dam, which is used for irrigation. Not just only Anjuna Dam, even from Salavli Dam. Now, for example, we are going to have a barrage at Murida. This is another step. We are going to have it where we will have almost 45 lakhs of cubic meter water. But this won't happen before next monsoon. Pardon? This won't happen before next monsoon. My specific question. It will take at least a year or two. 2024 monsoonak tayari amchi kite to increase our storage of water. I would say it is the full proof. I'm best of answer. I make a detailed study of the things. For example, our Kushavati river, जिचे उदक केप्यां आनी मडगांव येता, we are going to tap that. हाजी पयलें घेतिल्लें आमी उदक पूण कमी घेताले. Now we are going to tap that river at केपें आनी तें न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही तें कॅनला घेवन आमी मडगांव वेर्णा हें उदक हाडटात पळय न्ही तें आमी सबस्टिट्यूट करतले. So that we will not, what I should say, allow the flow of water right from Salavli for Verna for a raw water throughout the year, which we have been doing for the last so many years. We are going to stop it.
सो हे पद्दतीन बरेच उपाय घेतलेले आसा. तातूंत एक उपाय सांगला तो बॅरेजेस घेवपाचे. ऑफकोर्स बॅरेजीचो रिलीफ जो आसा पळय न्ही तो इमिजिएटली मेळचे ना, पूण हे रिचार्जींग द पंपिंग स्टेशन्स, रिचार्जींग द डॅम विथ अ सीपेज वॉटर फ्रॉम द कॅनल्स, ते केली जर जायत जाल्यार आमची वॉटर स्टोरेज इन द डॅम्स आसा पळय न्ही ती उरतली, मेंटेन जातली. Okay, to wind up, can you give us a water storage management plan before the end of this monsoon? Whatever you are talking, present storage इतले cubic आहा, आणि with your plan, what you are saying now today here on the floor of the house, इतली cubic to additional storage करतलो आणि इतली cubic आमकडे आस्तले by April, so that we have got extra water for the month of May and Because June. sir, Can you have that in place? I am more concerned about this because I am heading the department. आणि म्हाका ऐकत आणि म्हाका सगळे गोंयचे संबंधी सांगपाचें म्हटल्यार आय टेल यू, Honorable Prime Minister has given a vision that by 2047, the state should be self-sufficient in power supply, in water supply and all that. Keeping that in mind, we are working in this department. Because I won't mind give giving due you, respect please to the minister. Please listen. I won't mind giving you the strategic plan that we are going to have for this calendar year or maybe 23-24. We are going to give it. Speaker sir, बरं दिसता ऐकपाक की, and I also really appreciate the minister because he is working every day, but तागे department तो चिंते भाशेन चिंतना. Speaker sir, मुगे second question आले की 15 नोव्हेंबराचेर why was water given for the canals, why was it released for irrigation purpose when there was already specific scientific information that we are going to have less rainfall, rains are going to start late. जेन्ना एक खबर आसली तेन्ना 15 नोव्हेंबराचेर कित्याक रिलीज केले इरिगेशनाक, आणि हे डिसिजन जे घेतले ते ह्या सर्क्युलरा प्रमाणे घेतली म्हणून सांगले. बट माय स्पेसिफिक क्वेश्चन वॉज, जेन्ना हो सर्क्युलर काढलो तेन्ना सर्क्युलर फकत चीफ इंजिनियरांनी सायन करपाक जाय आशिल्लो, ओ टेक्निकल इंजिनियर्स, डॅम इंजिनियर्स, जे आशिल्ले तेम सगळ्यांनी सायन करून हे डिसिजन घेवपाक जाय आशिल्लें. सो इज इट ट्रू that 15 नोव्हेंबराचेर उदक रिलीज केले इरिगेशनाक, ताका लागून अंजुनेन डॅम water level went down? Number one, and why has this decision taken like this on this circular by sitting in the office? जरी तर इतली उस्को आशिल्लो गोंयकारांचो आणि गोंयचे लोकांचो उदका पासून इतलो उस्को आशिल्लो जाल्यार हे नेग्लिजन्स कितकोन जालें? Was it a planned negligence or was it actual negligence? की मेळत ते उलयता स्पीकर सर, मेळत ते फालतू गोष्टी उलयता. You see, these dams were meant for irrigation. लक्षात दवर, अंजुने डॅम was specifically meant for irrigation. तू थंयचे 5,000 10,000 शेतकारांच्या पोटार मारपाचे म्हणटा. पंचवाडी डॅम, go and study, is definitely meant only and only for irrigation, but now it has been converted for drinking water purpose. लक्षात घे स्पीकर, बस मातसो ऐकय. ऐकता महाशय, हांव जेन्ना मार्च म्हयन्या, एप्रील म्हयन्या, मे म्हयन्याक जेन्ना खुद्द त्याच्या गांव सुद्दां गेलो, सोलण्याक गेलो, केप्यान गेलो, सांग्यार गेलो, काणकोण गेलो, तेन्ना शेतकारी लोक म्हणपाक लागले आमी शेत रोवपा म्हणटात पूण आमकां उदक जाय न्ही, आमकां उदक दिवपाक जाय टायमार. गॅरेंटी आसना नोव्हेंबरा येतली, डिसेंबरा येतली, जानेवारी येतली म्हणून. सावती मातशें हांव देव न्ही, स्वप्न पडपाक आनी कळपाक की अंदूच्या जून म्हयन्याक पावस येवचे ना म्हणून अपेक्षा धरली की पावस आसतलो. डॅमा आमगेल्या जवळ जवळ 2 महिन्याचो स्टोरेज आसता. इवन पयर आमचे जेन्ना मे म्हयनो आयलो 20-21 तारखेर पावस पडला, पण स्टील वी हॅड अ स्टोरेज ऑफ ऑलमोस्ट 50 days इन सालावली डॅम. पंचवाडी डॅम जो आसा पळय न्ही, थंय आमी इरिगेशन करीत ना. लक्षात घे तूं ते 15 नोव्हेंबराचें म्हजें डिसिजन जें आसा पळय न्ही त्या संबंधी तूं पॉयंट आउट करपाक पळयता. दॅट वॉज नेवर अ रॉंग डिसिजन. इट वॉज इन द बेटर वेलफेअर ऑफ द फार्मर्स कम्युनिटी. शेतकऱ्यांक उदक पावून तांकां तेंगेलें शेत जें आसा पळय तें रोवपाक पळोवपाक जाय आशिल्लें. आनी म्हणून 15 नोव्हेंबर इज नॉट अ रिजन निसर्ग नाशिल्लो आमचे बरोबर. आज सांगता हांव, निसर्ग फूल आमचे बरोबर आज आसा. काल आमचो डॅम, पंचवाडी डॅम आसा, ओवरफ्लो जाल्लो आसा. सालावली डॅम जो आसा पळय हो फाल्यां ओवरफ्लो जातलो. लक्षात घेयात, आमी सगळ्यांनी उदक जरी इतले सामकें मोठ्या प्रमाणात जरी आमकां गोंयकारांक मेळटा, पूण तरी आसतना तुमी आमी सगळ्यांनी मॅनेजमेंट जें आसा पळय न्ही हें खूब लक्षांत घेवचें पडटलें. मोठ्या प्रमाणात लक्षांत घेवचें. 40 मतदारसंघांतल्यान लक्षांत घेवचें पडटलें. आनी म्हजें एक मिशन जावन आसतलें, मुखावेलें वर्सभर मिशन जावन आसतलें. ती वॉटर मॅनेजमेंट जो आसा हो इश्यू घेवन आमी भोंवतलो. वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर कन्झर्वेशन, एट द सेम टायम नवीन डॅम्स पॉसिबली जाली जर जायत बाय डिसेंबर दीस 2023
वी विल ट्राय टू पुट अप अ फाउंडेशन स्टोन फॉर अ डॅम एट माणके गोवा म्हणटा थंय आनी काजुमाळ म्हणटा थंय धारबांदोड्या मतदारसंघात. त्या शिवाय चरवणे जे आसा पळय न्ही इन मादई बेसीन त्या डॅमा संबंधी सुद्दां फाटल्या 15 दिसां भितर वायल्ड लायफ बोर्ड जो आसा पळय न्ही ताणें अप्रुवल दिल्लें आसा आनी हे इश्यूज आसा पळय न्ही तोय आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पुट अप करतले. इतलें सांगून वॉटर मॅनेजमेंटा संबंधी हांव आतां सांगूंक शकता आनी सांगता की वी विल नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ टू मॅनेज द वॉटर विच इज अ व्हेरी व्हेरी प्रायम कमोडिटी. ओके सर सांगले ते ऐकले भरपूर क्लॅप ऐकल्यो. हांव मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की अंजुनेम डॅम इज ओन्ली फॉर इरिगेशन पर्पज म्हणलें ताणें आनी अंजुनेम डॅमांतले जे कॅनालांतले ओयल स्पिलेज जाता that is been used 70 to 80 mld water is been used for the people surrounding in Anjunem. ते खबर आसपा जायी पूण तेमी हांगा आन्सर दिता असो सांगला की however economical and scientific use of water is being planned to conserve water in the dam to the extent of 15 to 20%. जोरी तोरी तुमी डॅम ते वाडपाक आनी एग्रीकल्चराक आनी वाडोवपाक सोदता जाल्यार how are you going to take care of these people who are surviving on the 70 to 80 mld of water? 70 to 80 mld of water from this dam is being utilized by local general public. तू जर तर मोठा इरिगेशनाक टोटल यूज करता जाल्यार तू फॉल्सिफाय करता जाल ना आनी तू समज फ्युचर प्लॅन आहा इरिगेशन हे तू मुट्टे भाशेन टू मेक शुअर दॅट द इरिगेशन विल ग्रो यू आर गोइंग टू ग्रो द प्रोजेक्ट्स. सो हाव आर दीज पीपल गोइंग टू बी डिपेंडंट? आज तू जरी तरी म्हणटा की इरिगेशन आनी आमी हे करता आशिल्ले ते करता फार्मरांक तू हे 70 to 80 mld वॉटर जे लोकांक वयता आशिल्ले त्या लोकांक स्पीकर सर आज आमी मातशे पुसान चिंत नासतना those people have gone without water speakers and they have stayed without water speakers sir. Minister should note that they have stayed without proper water supply because they were dependent on that 70 to 80 mld water and which was not pumpable on the 21st 28th. It was not pumpable in those areas of Anjunem surrounding areas. Water was it. This has happened this year and I think this has to be assured in the floor of the house that this does not happen next year. अंजुना जेन्ना उदकाची शॉर्टेज जाली म्हणून आमकां कळ्ळी इमिजिएटली वी अप्रोच PWD. दे हॅड एन ओल्ड पायपलायन which was existing there and which was not being used. Immediately we wanted to get Tilari water back to these Padose. ही तयारी केली फक्त इतलें कितें फॉर्च्युनेटली रेन्स केम टू अस पावस एक आनी हुंच उदक दिलें तेंय सांग फ्लोर ऑफ द हाउस. listen that provision will be always there. And in Tilari, we have got always sufficient water. I tell you, by 2024, we are going to provide 250 mld of water up to Kalangut. Kalangut, Shivoli, and all that, Baga, and all that area, we are going to supply water by 2024. Because we have already launched a scheme for that, for the entire north. Speaker sir, last thing. So is it true that this time water was less and we had to pump water from the mining pits to supply to the people? Was it true? And was that water checked and testified? Are we going to follow the same procedure in an emergency? People of Goa should know. Mining pitantlu udo lokak आमी पिवपा दितले हेजा मुखार अशें करून in an emergency. तुजें म्हणणें कितें की उदक आसा मायनींग पिठांतलें काडचें न्ही काय म्हणून? ना ना मुगे म्हणणें डिफरंट. ते उदक उजाक करपा जाल्यार is that our reservoirs for the future? Then we all should know. एक मिनिट लक्षात घे. Say it no. Let people Mining know. pits. Put it out on record. वेन्जी मायनींग पिट्स वनूच उदक पंपिंग करुना. जवळजवळ फाटले 10-15 वर्सांनी उदक मायनींग पिठांतले जेन्ना जेन्ना गरज पडटा मायनींग पिठांतले उदक पंप करतात. And I tell you, we should preserve these all mining pits, and we should try to use this water as and when required. Then officially you should put it as storage management, no? If that is allowed that way, then if you do put it as storage management, part of the storage system. आमचे गोयचे जलसंस्था खाते सगळ्यात बरें काम करता हितून मातूय दुबाव ना. पण म्हाका सांगान दिसता स्पीकर सर ह्या वर्सा जो पावस कमी पडलो अशी जर शक्यता येयली जाल्यार जे आतां माननीय मंत्र्यान जे आश्वासन दिल्लें आसा की तिराळेचे उदक परत अंजुण्या डॅमा खातीर कमी पडणारें उदक पोडाच्या प्लांटाक येवपाक जाय म्हणजे जे ओवरऑल पायपलायन घालपाचो जो प्रस्ताव आहा तो कंटिन्यू करचो आनी कंप्लीट करचो अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. तेच्या बरोबर आमी व्हडल्या व्हडल्या डॅमांचेर रिलायबल आसा हें खरेंच पण ज्या गांवांनी एक वॉटर सोर्सीस जर आसा जो रिज्युनेशन करून जर बरो यूज करूंक शकता अशा तरेचे तळी बीन आसा. फॉर एग्जाम्पल आमच्या मय मतदारसंघान
कुडचिऱ्या गांवांत एक बरें तळें आसा, तेजें जर आमी काम केलें आनी तेजें जर संवर्धन केलें जाल्यार पूर्ण कुडचिऱ्या वन म्हावळिंग्या पंचायतीक पुरेशे असो सांठो ह्या तळ्या तर्फे मेळटलो आनी हे माननीय मंत्र्यान लक्षांत घेवन हेजें काम करचें अशें म्हाका हांगासर स्पिकर सर सांगान दिसता. मंत्र्यान म्हणलें आपूण देव न्ही म्हणून, पुणून अंजुण्याचें 93 मिटर्साक फूल जातकर 44 मिलियन टन्स हे कॅपॅसिटी आसताली. आज स्पिकर सर ती 20% ड्रॉप ही कित्या खातीर जाल्या ती तुमी विचार करचे. 20% अंजुणेचें 20%. इज इट बिकॉज ऑफ म्हादय? जिरोवर श्री गिरीश बोरकार. विचार करता.